Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. आसिरियाच्या राजान सगळ्या गांवचेर धाड घाली आनी सामारियाशी पावून 3 वर्सां थंय तो वेडो घालून रावलो. होशियाचे राजवटकेच्या 9व्या वर्सा आसिरियाच्या राजान सामारिया जिखून घेतली आनी इस्रायेलींक आसिरियाक व्हेली. तांकां ताणें हाला गांवांत गोजानचे हाबोर नदीशी आनी मेद्यानी लोकांच्या शारांनी दवरलीं. अशें घडलें कित्याक ज्या सर्वेस्परा देवान इस्रायेलींक इजिप्ताच्या देसांतली फारोवाच्या चोपक्यांतली भायर काडलोली त्या देवाचेर तांणी पातोक केल्लें. ज्या राष्ट्रांक इस्रायेलां खातीरूच सर्वेस्परान आपल्या देसांतली धांवडायलोली त्याच राष्ट्रांच्यो चाली रिती पाळून ती दुसऱ्या देवांक भोजूंक लागलोली. तोरूय प्रवाद्या वरवीं आनी देवाचें दर्शन घेतिल्ल्या सर्व ऋषी वरवीं सर्वेस्परान इस्रायेलाक आनी जुदाक अशी एक शिडकावणी दिल्ली. तुमच्यो खोट्यो वाटो सोडात आनी हांवें तुमच्या पुर्वजांक म्हज्या सेवकां प्रवाद्यां वरवीं हुकूम घालून दिल्ले आख्खे सुमूर्ती पोरमाणें म्हज्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. पूण ती आयकोना जालीं. तांच्या पुर्वजांनी सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर भावार्थ दवरूंक नासलो, पूण तांचेवून ती ओदीक आपल्या वाद्याची जाली. ताच्या कायद्यांचेर तांणी विसर घालो. तांच्या पुर्वजांकडेन ताणें केल्ल्या कराराची तांणी बेपर्वा केली आनी तांकां शिडकावणी दिल्ली ती तांणी मानून घेवंक ना. हाका लागून इस्रायेलाचेर सर्वेस्पराचो राग एकदम पेटलो आनी आपणा सोरशिलो ताणें ताका पयस केलो. जुदाच्या कुळा भायर आनीक कोण उरलो ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. देवा, तुवें आमकां सोडून दिलीं, आमचें बोळ मोडून उडयलें. तुजो राग आमचेर पेटलो, पूण आतां परतून आमकां पाव. जबाब तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. तुवें भूंय कांपोशी केली आनी ती फाळ्ळी. आतां फुटी पडल्यात त्यो सारक्यो कोर. ती पळय लोकता दोलता. तुजे पोरजेक तुवें बरीच दोगदायली. तकलेक चडटा तसलो तुवें आमकां सोरो वांटून दिलोय. जबाब तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. देवा, खरेंच तुवें आमकां सारकीं सोडून दिलीं. आमच्या फौजां बराबर कित्याक म्हूण आतां तूं भायर सरोनाय. आमच्या हाल उपोद्र्यांच्या वेळा तूंच आमकां पाव. मनशाचो आदार म्हणल्यार कांयच न्हय. जबाब तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक
जाप दी सर्वेस्परा. उद्गार. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी न्हीद करूं नाकात आनी देव तुमची न्हीद करचो ना. कित्याक तुमी न्हीद करशात तेच तरेन तो तुमची न्हीद करतलो आनी तुमी जोगशात त्याच मापान तो तुमकां परत जोगतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें कुसकूट तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. तुज्या दोळ्यांत एक पाटी आसतना तुज्या भावाक तूं कसो म्हणटाय, राव तुज्या दोळ्यांतले किसकूट म्हाका काडून दी. धोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले कुसकूट काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड. माथ्यो 7:3. नियाळाक आधार. एका कुटुंबांत एक बापूय असोच भुरग्यांच्यो सगळ्यो चुकी काडटालो. कसलोय धूळ बसलोलो आसा, खूंय कितें सारकें दवरलोलें ना. रोखडोच तांचेर हात उखलतालो. एका दिसा ताचो इश्ट तांगेर पावून सरता. तेन्ना तो बापूय ताका म्हणटा, इतलो गिरेस्त तूं आजून मेळ्ळो शर्ट घालून भोंवताय. तेन्ना इश्ट चिंतूंक पडटा, आयज तर आपणें नवेंच कोमीस घातलां. तेन्ना ताचे व्हंकल मागून घेता. तें धुळान दाट जाल्लें. तशेंच ताचो नंबरूय चेंज जाल्लो. तो सांगता, इश्टा पयलें व्हंकल सारकें कर, उपरांत दुसऱ्यांक निटायेर हाड. मनीस जेन्ना आपूण सारको आसना पूण दुसऱ्यांच्यो चुकी सोदता, नीट करता तेन्ना पयलें ताणें आपूण नीट जावंक गरजेचें. जेजू ही ओपार फारिजेवां विशीं सांगता आनी आपल्या शिसांकूय जागृत करता. कित्याक फारिजेव आपूण सारके चलोनासले आनी कोण चलता तांच्यो चुकी काडूंक भोंवताले. आपूण कायदे पाळिनासले आनी कोण पाळतात तांकां कोश्ट दिवंक भोंवताले. आमी आमचें जिवीत निटायेर घालून चुकलोल्यांक बोगसूंक आनी जियोंक आदाराचीं जावया. तेन्नाच देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटलो. भो मोगाळ बापा, सांतिस्माक भेट दिवन
आमची ओस्कोताय जेजूक उक्ती करून सरळ जिवीत जिवंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.